स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशववामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु। सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। मती मंदमी काहीच नेणे मती मंदमी काहीच नेणे सांख्य अथवा न्याया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। कुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, आषाढ महिना सुरू झाला. सर्वांक अभिवादन करताना तरी के उत्साहान तुम्ही ऐकूनच्या येऊन बसल्यांती बाहेर धो धो पाऊस पडतो असो आणि तरी आमकां कनेक्टिविटी असो ही कनेक्टिविटी महत्त्वाची. पावस असो वार असो वत असो आनी कसलें असो आमी वेळांत वेळ काडून आयकतात उलयतात प्रश्नाची उत्तर मागतात आणि सद्गुरू आमकां ताजें उत्तर दितात. ती श्रवण भक्ती घडता ता चिंतन मनन करतात ही एक साधनाची. आतां पयलीं हे आषाढ एकादशी जाली काली आतां गुरुपौर्णिमा आयली. गुरुतत्व कशी मदत करता आमी होय की न्ही. गुरू ही व्यक्ती आसना
तर हांगा तांणी दिल्या आयचो 185 श्लोक असे 185. ताचे पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक विनम्र वंदन करता. जे जे काही सांगता ते तुमकां पयलें गोत आसता, म्हाका गोत आसता, हें गोत आसा म्हाका. आनी म्हाका कले कळना हें म्हाका कळटा. तरी ते समर्थांगल आज्ञा आस. आनी जें करता कर्म कुशलता घेवन करता म्हणून समर्थांक शरण वच्चे आमी श्री समर्थांक आनी ते वदन घेतले. तरी आतां आमी 185 तांगेल मना श्लोक म्हणटा ते पळोवया. लपावे अति आदरे रामरूपी, भयातीत निश्चिंतये स्वस्वरूपी, कदा तो जनी पाहताही दिसेना, सदा ऐक्यतो भिन्न भावे वसेना. आता इतलं मना श्लोक सांगले. रामनाम घेऊन का, रामनामान बुड्डू नसका, श्रवण करका, जनी सर्व सुखी असा तोची आहे, विचारे मना तूची शोधून पाहे, तुवा मना त्वाची रे पूर्व संचित केले, तया मना त्वाची रे पूर्व संचित केले, तया कारणे भोगका लागले आमकां. तर आत्ता ह्या अंत ते सांगतात. तरी आमी शेवटी कल करता. हे सगळे भय्य वचका जाल्यार कल करता. आनी ते लपावे अति आदरे खंय लपचे, रामरुपी. एक फावट म्हाका लक्षांत आसा, मगल चेडवां ते हायड एंड सीक खेळटात न्ही. मग चल्लो सान आशिल्लो आनी त्याची वयात सगळ्यांनी चेडवां येयली हायड एंड सीक खेळची. खेळता 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 हांगेल कोणकी फ्रेंड येयलो. हे उलयता बशिल्ले, लुंगी घालून घेतली, घरान तूं बशिल्लें. पप्पा पप्पा म्हाका लपय, म्हाका लपय. हां ते 1 2 3 4 मस्त म्हणसर लपय लपय कोण आयलो आनी येवन लुंगीन बसलो आनी अशी लुंगी पांघरून बसलो. दिसना तो, फक्त तो दोळे मात लुकू लुकू जाता ती. जाल्यार बाकी काही दिसना, लपून बसला तो. कोणाकय दिसना, म्हाका कोणाक लक्षांत सुद्दां येयनी लुंगीन बसला आसतलो म्हणून. हांगा थंय सगळे फर्निचरा मुळाक, स्टुला मुळाक, बागला मागशी सगळे कडेन पळयले, हो दिसनाची. हां आनी कड्डे चिक्के लक्ष चुकता म्हळ्यार की भायर भज्जा म्हणालो, बीन जालो. तशी आमी लपका खंय, कोणाक कळना आमी खंय लपले म्हणून. हां आमगेल पप्पा खंय बसला, रामरूप हो आमगेल पप्पा. तागेल जी माय असणे ती मायेची लुंगी असत. जर ते लुंगींत राम बसला, त्या रामागल पाय्यार आमी बसका, मान दवरून आनी लपून बसका. लपावे अति आदरे रामरूपी. राम 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 म्हणून नुस्तें म्हणल्यार जायना. तर ते रामाक इतले आमी एक करका, ताज्यांत आमी एक जावंका. की तो भितर बसले, भितरीच्यान बसका. सगळे जाण न्ही परांची खान व्यथरूण स्वयंभू. आमी सोद्दू गेल्यार जान भायर सोदता ती. हां तशी ते भायर सोदतना आमगेल बाह्य रुपाचेर, आमगेल्या बावळट चेहऱ्याचेर नजर तांगेली वता. जाल्यार तांकां शंक सुद्दां येना की हो भितर लपला स्वता म्हणून. शंक येना. आमी मजा पळयता ती कशी चलता पळय म्हणून, आमकां वायट दिसना. हां वेश असावा बावळा, परी अंतरी असाव्या नाना आकळा, समर्थांनी सांगल्या. हां बावळटशें दिसल्यार हरकत ना, जाल्यार अंतरांत कल्लस का. अति आदरे राम, आदराने राम म्हाका केन्नाच दग दिना. आवसुगल कूस चेरडाक कितले आवसून मारले तरके तो तिगलो पदर धर न्हू अशी बोट चकतो जाता. म्हळ्यार गोत्त आसता का कितलें केलें तरी तीच लागीं घेता म्हणून. तशें आमगेले कितल्योय चुको जाले तरके आमी आदराने रामरुपान तूंच लपका. लपका म्हळ्यार कहलें की आमी तांतूं एक जावंका. लपचें म्हळ्यार जशें तो लुंगीन तशें गुंडाळ घेवन बसलें न्ही, तशें आमी त्या रामरुपांतूं आमी सबंद स्वताक अंतर बाह्य लपेटून घेवंका. हां तरी कल जाता तशें केल्यारी. तर भयातीत निश्चिंत ये स्वस्वरूपी. आमगेल भयच वता. मंडळी भय कल खातीर आमकां भंय दिसता. मुख्य कल खातीर भंय दिसता. अनसर्टनिटी इज सर्टन इन अवर लायफ, एवरीबॉडीज लायफ. आत्ता अशी फाय नंतर एक नेक्स्ट क्षणाक कल्ल जात कळना. एक वेळ बाम म्हणपाक वॉका वचुलो, 5 मिनटां भितर कोणकी धांवन येवन सांगलें
की थंय त्या गेटा लागींच तो कोसळ्ळो आनी गेल्लो खंय बाप. कशी जाल्लें असेल त्या बायल मनशेक. म्हळ्यार इतलो गोमटायेर राबिली, जस्ट नित्य मॉर्निंग वॉका वतल मनुष्य. वचूला, पावस ना, कलेना वचूला, धाट्ट पडलो गेल्लोची. तागे दृश्टीन ताका बरें मरण आयलें. जाल्यार बायलेक अचानक न्ही भंय न्हय, धस्क अशी हें जाता, एक नमुन्याचें धक्क बसता. तशी तें एक भंय, अनिश्चितता. दुसरी कलें तरी हें आतां आमचलें आस वय कोणा गो तें वर्त की ना की आतां इतलो प्रॉविडंट फंड मेळ्ळेलो जाल्यार दवरून ताजें व्याज कमी कमी जायत आयल्या. एक सिनियर सिटीजनान वॉट्सॅपांत घालेलें, सरकार आमी कल खावचें म्हण. हां, जेन्ना रिटायर जालो त्या 20,000 व्याज मेळटालें, आतां 14,000 मेळटा. 7,000चे. आनी तातूंत म्हारगाय वाडल्या, भाजी घेवच्या गेल्यार दूद घेवन सगळें कॉस्टली. तर कल पडटा, कल खावचें कशें आमी मेंटेन करचें स्वताक, हें एक नमुन्या भंय. म्हळ्यार पयस आस दिसू मस्त दिसता. एकड्यान तरी समज सांगलें, एक सिनियर सिटीजन, त्या वेळार आमी सिनियर सिटीजन नाशिल्ले, आमगेल्या बँकान थोडे येताले पेन्शन घेवच्या कडेन. तर ती म्हणटाली काय पिशवी आणलेली आहे, हे घ्या म्हण पैसे. हां, तर कल्ल्या का म्हळ्यार तो सांगतालो काय करणार, पूर्वी खिशातून पैसे न्यायचो आणि पिशवीतून सामान आणायचो. आता काय झालेले, पिशवीतून पैसे नेतो भरभराट आणि मोजले आणि खिशातून सामान आणतं. एवढंसं सामान येतं, खिशात पण धरतं म्हण. तशी जाल्या. तशी आमकां तसल्या वेळार एक नमुन्या भंय 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 जाल्यार जर आमी राम रुपांत विलीन जाली तरी कल जाता, आमी निश्चिंत जाता. इत्याक योगक्षेमम वहाम्यहम. कळ्ळें न्हय, योग आनी क्षेम हें सगळें कोण करता, तो राम आमगेलो योगक्षेम पळयता. योगक्षेम वहाम्यहम म्हळ्यार कल्लें, योग म्हळ्यार कल्लें आमकां सगळें मेळ अशी पळयता. आनी हें जें आत्तां सबा मुखार ना जाल्यार म्हण अनिश्चितता न्ही, ती वता कशी की क्षेम म्हळ्यार अशी टिक्का, हाची जबाबदारी सुद्दां तो घेता. तर आमकां कसली जबाबदारी ना न्ही. जबाबदारी फक्त एकच की राम रुपांतल्यान भायर पडची ना, अजिबात भायर पडची ना. म्हळ्यार आमी कल जाता ती मुख्य फायदो तो कलो भयातीत जातात. आमकां सगळें जग दिसता आसता खेळसो, सगळें जगाक आमी सुद्दां दिसतात एक बावळट मनुष्य म्हणून. हां, जाल्यार भितर कल चल्ल्या, आमी कितले आनंदांत आसत, आमी कितले निश्चिंत आसत, आमी कितले आमगेले भंय गेल्या. आनी एक मुख्य भंय म्हळ्यार वता मनुश्याक मरणा भंय. कितले ना ना म्हणतर की नाबा हा मरणा भिना, मरणाचे भय पार निमाले, जेव्हा तव कृपेने राम म्हणाले राम म्हणाले राम म्हणाले. यंग आसतना हें पद मोगलताणांत आयिल्लें, देवान सुचयिल्लें, वय ताणेंच सुचयलें, राम म्हणाले राम मरणाचे भय पार निमाले. त्या वेळार मरणा भंय गेले. जाल्यार आत्तां एक सम हांग दुखता, थंय दुखता, थंय दुखता, हांग दुखता म्हण ना पडे ना म्हळ्यार तरी मरणा भंय कोणाकय दिसच्या फावस. इत्याक हें मरणा भंय मनुश्याक कल्ल्याक दिसता. कल्पना आसलें आमी कितली की मरण मेल्ल्यान ती, कितली की पंत मेल्ल्यान ती. आनी प्रत्येक पंत मरतना आमकां एक नमुन्या त्रास जाला. आनी ते त्रास घेवन अंतकरण भायर पडल्या. त्या अंतकरणाचे त्या भंयेचे कोटींग बसल्या. ताजे आमकां फील येता ओल्ड जाता जाता यो बा म्हणून. कसलें उडास आसना गेल्या जन्माचें, जाल्यार तें एक भंय बसल्या न्ही, तें वचना. तें भंय वचका जाल्यार आमी राम रुपांतू मेळका. आनी मेळचें म्हळ्यार कशें तें मेळचें. हां, की हांगा ताणें सांगलें राम उठत राम चलत राम श्याम भोर है, राम बुद्धि राम चित्त राम मन विभोर है, राम शब्द राम अर्थ राम ही परमार्थ है. रामान निपून बसचें म्हळ्यार कल्लें हें हांगा कवी वर्णन करता. राम उठत, हांव हे संत रामदास स्वामी अशे पप्पा म्हणटाले तांकां कन्ननगड. अजुनी ते तत्वरुपान थंय आसत, राम तत्वांत विलीन जालेले आसत.
ते स्वताक आपणाक नांव हांव म्हणून केन्ना शब्द उच्चारनाशिल्ले. रामदासाक कशें दिसलें, रामदासान अशें म्हळें, रामदासाक रामान अशी कृपा केली अशी सांगताले. म्हळ्यार ते रामदास ही व्यक्ती लागली ते एक विंगड नमुन्यान पळयताले आनी स्वता रामाची ह्या जन्म राम उठत राम चलत राम श्याम भोर है, राम बुद्धि राम चित्त राम मन विभोर है, राम शब्द राम अर्थ राम ही परमार्थ है, राम कर्म राम भाग्य राम ही पुरुषार्थ है, राम भोग राम त्याग राम तत्व ज्ञान है, राम भक्ति राम प्रेम राम ही विज्ञान है. हा राम म्हळ्यार कसलें? राम म्हळ्यार कसलें नेमकें? चैतन्य, सळसळट चैतन्य, मुरदाड मन न्ही, बबलिंग विथ एन्थुजियाजम. हे राम कोणाय मनान जिवंत आसता की तागल हे उत्साह कमी जायना. शरीर कितलेंय थक्को आनी हें करया आनी तें करया, अयो हें करचें वरल्या तें करचें वरल्या, अशें करया तशें करया, सगळ्यांक जमय, पद म्हण हें म्हण तें म्हण खंयचेंय म्हणो ती, हांग वच्चां थंय वच्चां, धैर्यान धैर्य दिवच्या कला म्हळ्यार रामा संगाती आसत न्ही. राम भक्ति राम प्रेम राम ही विज्ञान है, राम स्नेह राम राग राम ही अनुराग है, राम कली राम कुसुम राम ही पराग है. वस्तूची विविध स्थिती, फुलाची कळी असता, कळीची कळ जाता फूल जाता आणि फूल सम उमल ना पडत आणि भितर पराग असतात. त्या पराग पक्षी घेवन वचून किंवा कोणी अशी भायर व्हरतात भ्रमरणी हां, आणि ते पळोवन तांकां आनी झाड येता ती आनी फुल्ल येता ती हां, ते सगळ्यांत राम. राम कली राम कुसुम राम ही पराग आहे, राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम साध्य है, राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है. एकाय विचारलें तुका यमान एकाय विचार खंय तुक हें कलें स्वर्ग जाय की नरक जाय म्हणून, म्हाका कले दिल्या जाता म्हणून. अशी कशी लोक सगळे स्वर्ग मागता ती हां, तुका नरक दिल तरी जाता म्हणून. होय म्हणाले, कल्ल्याक जाल्यार एक कंडिशन आसा, तूं कले दी आनी कंडिशन न्हय म्हाका खात्री आसा की तूं खंयच्याच बागेल मच खातीर उगडतलो वे हां. हे पळय नरक आसा वच भितर म्हळ्यार तें बागेल उगळ की मुखार मगल राम उबरलेलो आसतलो आनी तागल बागून थांव पडटली. म्हणना पूण म्हाका कसली भंय देवा, हे मृत्यू देवा म्हाका कसली भंय, खंय वतलो ताजे बागेल तो रामूच उगडतलो. तेमी ती त्या रामांत आमी निपून बसया हां. हे समर्थ हांणी सांगल्या, समर्थ म्हणटा ती भयाची तीत निश्चिंत ये स्वस्वरूपी. हांव स्वता घार आयल्या कुळार येवचें म्हळ्यार कसलें शेवटी सान धरून उपजत धरून ह्याच घरांत हांव वाडिल्ली हां. भले कोणेय ना ती बा त्या घरांत आवज बापूस गेल्लें ती झालं तर की त्या आवज बापूस खाणा खुणा प्रती एकडे दिसता ती तांकां ती आवज बापूस कोणी देहान वता ती जाल्यार राम वतवे, राम सजीव जिवंत, राम जीवन राम संजीवन. तो राम आमगेल कुळार शांत म्हण आमी खंय वता तें पावलो पावली. एक बुद्धागेल हें पळयल्लें सिरियल, ते सांज चेडूं खंय खंय पावल घालून चमकत न्ही ताच्या पावला म्हळ्यार कमळ उगयता. तशी आमी खंय खंय वतात रामाक घेवन हां. तो रामची फुल्ल आमचे खातीर हांजेर फुल्ल घालता कल खातीर. ताकाय गोतस की हे संवसारांत रावचें म्हळ्यार कांटे तोपता ती मस्त परिस्थिती येता जाल्यार मगल चेड्याक त्या कांट्याक त्रास जावं न्हय म्हणून आमी वच्चे पयलेंची हें करता. न्हंये रूप घेता तो राम. आमगेल मनांत खंयचे खंयचे खड्डे आसत की ते भक्ती नदी व्हांवता तेन्ना त्या मनांतले खड्डे ते न्हंयेचे भक्तीची उदक त्या खड्ड्यान भरता. ती न्हंय जोर जोरान व्हांवता वचून सागरा मेळटा राम रुपाक. त्या वेळार तांचे भक्तीत जे उदक आसत रस आसत हां, दिव्य रस, त्या भक्ती दिव्य रसू त्या प्रेम तो आदर सगळ्या आमगेल्या मनांतले कळगे भरता, शांत जाता शांत जाता. आतांचे वरी कोणके ते हें दाखयलें इंडियाचें मॅप सखंड पळा आनी चिक्के होड जाल्यार आमकां युद्ध करनासतना पाकिस्तानय मेळटलें म्हण
म्हळ्यार हांन तूं उपहास आस जाल्यार ते खड्डे भरचे कोणे प्रयत्न करत की करना ती जाल्यार आमी राम रूप जाल्यार कळ्ळें जाता आमकां भंय दिसनाची पण आमगेल दिसना आनी दुसऱ्यांक सुद्दां भंय दिसना तर तांगेले खड्डे भरचे आमगेले प्रयत्न सुरू जातात आनी खंय वतात थंय आपे आप खड्डे भरता वता ती कळ्ळें म्हळ्यार रामची राम पराग रामच सगळें हां राम फूल राम कळी सगळें रामरूप चैतन्याची त्या चैतन्यान जर सगळें भरलें तरी अनुत्साह आसता कशी प्रेमच प्रेम आसतलें न्ही जाल्यार असलो हो तर रामरूप लोकांक कदा तो जनी पाहताही दिसेना सदा ऐक्य तो भिन्न भावे वसेना ताका मनात एक भाव रामरूप हां जर ते रामरूप सादे जनांक पळयल्यार कशें दिसता एकल बाहो एक साधकाची दशा उदास असावी हे सांगल्या तरी उपाधी नसावी अंतर्बाह्य तस ते साधकाक उपाधी घेवचे कले कामच ना राम हमारा काम करे हम बैठे आराम के तशी सगळी काम आमगेल राम कोण दिता आमी आराम बसता ती एन्जॉय करतात दॅट इज रियल एन्जॉयमेंट आणि वतन वतन राम म्हणटा यो हांग पळय ह्या झोपडीन कलकी कमी आसा रे हांग आमी दिव्या हांग अन्न दिव्या हांग अन्न दिलें तरी ती जोडली आमगेल केन्नाय भरलेलीच आसता द्रौपदी गेल थाळीशी कितली दिता तितली कोणा विद्यादान करूया दिलें तरी विद्या आनी जरी फुट्टा आनी नवीन सुस्त वता सांगच्याक ते चेडवांकय खुशी आनी चेडवांक प्रकार तो राम सांगता तागल्ले हाका स्टेजार वचून राम शिकयता हड्डांक स्टेजार शिकयता दुख्खी लोकांक फुंकर घालता कसले शिकयना नुस्तें फुंकर घालता फाटीतना हात फिरयता ते आई तत्व ते वात्सल्य तत्व ते राम तत्व आनी आमकां ते कौतुक रामागेलें आमी पळयतच चित्ता आनंद घेतात आमी कसलेंय करनात आमी त्या रामांतूच आसता ती आनी करतच तो राम देनार कोई और है बेजत जो दिन रैन लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन ते रैन म्हणटालो तो दान दितालो मस्त ताले धन आशिल्लें श्रीमंत आशिल्लो सगळ्यांक लायन लावन लोक धान्य घेवन वताले तशी भोन दितालो अशी काण अशी दितना पग पळोवन घे अशी दोळे मिटून अशें काडचे मात्ते तग्गू तर एकान ताका विचारलें तूं कल्ल्याक तूं इतलें हें करता दान दिता तुगेल मान लज्जेन तग्गू कल्ल्या वता कारण असं म्हणालो कळ्ळें म्हाका प्रत्यक्ष अनुभव येता असं की हे रामागेल धन असं ताणें नुस्तें हांव ताका सेवक आसतना वांटूक दिल्लें जाल्यार हांव वांटना तुमी मल्ल्या इतलें कौतुकान पळयतात की एज इफ हांव दिता असं आनी हांव मुखार येवन दिता आशिल्ली ती तो राम तुमकां दिसना ताजी न्ही ती ताका तुमकां राम दिसना हाजी कारण हांव आसा म्हळ्यार रामायण आनी तुमगेल मध्य हांव जावन उबरलां ताजे म्हाका ताजे भ्रम तुमकां जाता मगल न्ही ती त्या खातीर म्हाका लज्ज दिसता लाज दिसता हांव चिके मागशेल्यार मल्ल्या थान कोण हात कोणाले ते तुमकां दिसता आशिल्ले ते राम दिता असो तशी जेन्ना हें जाता कदा तो जनी पाहताही दिसेना तो राम साद्या जनांक दिसना पण तो कल्ल करता हें दिसता आनी मुख्य म्हळ्यार अशी मनुश्य जो आसता राम रुपांत लपलेलो राम रुपांत एक जाल्लो स्वस्वरूप कळलेलो तागल कशें आसता तो एक तर निश्चिंत ताका भयातीत भय्य ना ताका नारद आलवारी तो सगळे कडेन फिरता कितले लोक ताका कळीच नारद म्हणून उपवास करता ती सगळे देव दानव दोन पुरे जाण जाल्यार ताका खंयची अटकाव ना राक्षस हांगेले हांव तूं कितले प्रितीन वतात आनी तो पुजतात ताका कितलेय तो देवांगेल सभेन सुद्दां वता परखडपणे कोणागेल चूक असल्यार पॉयंट ब्लँक सांगता आनी नारायण खरें नारायणान तूं लपलेलो तो तस तर तेमीत कळ्ळें जाता की ह्या जानाक हें कलें वेश असावा बावळा वेश आशिल्लो एक मनुश्य मात्र दिसता शिवाय अंतरांतले नाना कळ आसतात न्ही ते दिसना ती जर दिसना जाल्यार होड न्हू तो आसत न्हय
नाजाल्यार तुमकां दिसता तें खरें ना, तें भास आसा. आनी जें दिसना तें आसता. आसता खंय आसता? भितर आसता. आनी रामाक सगळे लोक त्रास दिवचे लागले, कशें जायत म्हण राम म्हणटा, बऱ्या मनशांक मनांत हांव वचून निपून बसता. आनी आमकां कळ्ळें तो थंय आसा म्हणून, तर आमी वचून थंय निपून बसचें. सावता माळ्याक एक फंत विठ्ठल धांवन आयले खंय लोक त्रास दितात आपणाक. आनी सगळ्यांक काय भक्ती आसना. सगळे जाण कोण पांय ताणटा, कोण हात ताणटा, अशी पटोवन घेता म्हणटा ती म्हाका पडत म्हूण भंय दिसता. तर हांव आयलो आयलो म्हण येता, अरे म्हाका खंय पूण निपय, खंय पूण निपय म्हण. तो खंय निपयतलो? सगळें शेतान निपून बसले. आनी ते मागशी लागल्यात लोक. पळय ते लोक मगल मागशी लागल्यात ती म्हाका पकडून व्हरूंक, म्हाका वच्ची ना थंय म्हूण. तर तो कल करता खुरप्यान तो हें गवत ताणता काडटा आसता, खुरप्यान तो छाती पिन ताण भितर घालून सोडता अशें करून. आतां भितर घालून सोडता, हें खुरप्यान छाती पिनता, मागीर तो जिवंत कशी राबलो, हें पुराय असले शंका. हें श्रद्ध असल्यार असली शंका येना. कळ्ळें म्हळ्यार हें रुपक आसा. रुपक म्हळ्यार कळ्ळें, ताणें मनान भितर घेतलें ताका रामाक. तूं मगल हांगा तूं नीप देवा. आश्चर्य आसा म्हळ्यार म्हाका तुगेल्यान निपचें आशिल्लें, जाल्यार आज तूं मगल्यान निपचें आयला. नीप नीप नीप, हांव निपून दवर तुका. कितलो प्रेम. असले भक्तांक गेलो, असली राम भक्त जाला. एक फावट विष्णू खंय की पुजे बशिल्ले खंय, त्या वेळार नारद आयलो. थंय ताणें हांकां राबयिल्लें कृष्णा द्वारपालांक सांगिल्लें कोणाक भितर सोड नाका. तर नारदाक सगळे कडेन शिरकावलो न्हय. तरी नारद नारायण नारायण करता आयल्यार ताका भितर सोडना ती. कल्ल्या का म्हण देव पुजे बसला म्हण. हाका भयंकर आश्चर्य. देव आनी कोणाक पूज करता बा? खंयची तागल देवत कोण म्हण पळोवनच्याक घूरपड बाजू करून पळयता. पळयल्यार एक शेतकरी भक्त तागल एक मुर्ती दवरल्या, थंय विग्रह दवरला, आनी तागल मना पासून पूज करता आसता. मागची कळ्ळें ना, पण जस्ट कृतज्ञता की तूं मगल इतली भक्ती ऋण घेतले माझे चरण गाण आयत तुझे. वद्रून संत तुकारामान सांगल्या, प्रेम व्याज दे हरी माझा हिशेब लवकर करी. मीन माझे सोडी धन नित्य करीतो कीर्तन. याची साक्ष सद्गुरू राजा. अथांग सद्गुरू हेल्प करता. देवाक निपून देवाला हांगा आमी निपच्याक आमकां सद्गुरू मदत करता. अशी हें सदा ऐक्य भावे तो भिन्न भावे वसेना. ताका भिन्न भावना, सगळे राममय बस, आनी कसले ना. तर तसले वेळार मगल एक मैत्रीण आशिल्ली पाप, ती हांगा वचुली खंय तांणी घर घेतिल्लें तळेगांव. आमी सेकेंड होम अशें घेतात न्ही तशी. तर चलये लग्न जालें. त्या लग्नाचे कल की सत्यनारायण व्रत करचें आशिल्लें. थंय वचून करया व्हड घर घेतिल्लें. तर तें साफ करनाशिल्लें म्हूण बामण बायल थंय वचुली. आनी पुजे दिवस सगळे जाण येवचे आशिल्लीं म्हूण तें साफ केलें बामणान मस्त दणूर पाप. आनी तिका म्हणाल खंय चिके हें च्या हाडटलें, च्या घेवया न्हय, थोडो वेळ रेस्ट घेवया म्हूण. हो म्हणाली. ती च्या करून हाडसरी हो गेल्लो. तर तिका थंय आजू बाजू कोणेय ना थंय. तर ती बाजू वचून कोणाक धांवन वचून तिन्नेच सांगलें चिके येया ती म्हूण. कोणाला गुर्त ना म्हळ्यार क्वचित केन्ना तरी वताली ती. आजूबाजूच्या सुद्दां विशेष सहवास ना. तरी पण माणुसकी आसता न्ही. आयले सगळे लोक धांवन आनी तांणी डॉक्टरा कडेन आपोवन हाडल्या आनी सगळें जालें म्हण्या. पण तिन्ने एक भजन बरयलें कळ्ळें. तो विठोबा आतां पयलीं हें जालें विठ्ठल 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 त्या ठाल ठाल जाता. तशी विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई. बी गळून वता. विशेष आशिल्लें गळून वता. आनी तें सामान्य तत्व आसता न्ही, तें विशेष जावन उबरून येता. तें तिगे हृदयांत साठलेलें. ती त्या विठ्ठलांत निपून बशिल्ली. तरी तिन्ने तें भजन बरयलें. कडेन ती एकली जाली न्ही, ती कशी राबताली म्हूण. अंतरीच्या ठोब्याला ठेवूनी मनी, चालते मी एक रूप चालते मी एकटीच जनीवनी. अंतरीच्या ठोब्याला हे ठेवूनी मनी, कधी पाय घसरता कधी विवेक सुटता,
कधी पाय घसरता कधी विवेक सुटता, ठोब्या माझा अलगत की नाही तोल सावरी, अंतरीच्या ठोब्याला ठेवुनी मनी, अंतरीच्या ठोब्याला ठेवुनी मनी. कडेरी कसले हे झालं कले वाईट हे जालें हां. कधी घसरता कले जाल्लें मनाक त्रास जालो तरी ती सांगता ठोब्या माझा आतुनी बाहेर ठो ठो करी. तो ठो ठो कर न्हू तिका जागी करता खंय पळय, रिस्क असं कोर नाका अशें कोर नाका म्हळ्यार सावध करता. तशी ती सांगताली अंतरीच्या ठोब्याला ठेवुनी मनी, चालते मी एकटीच चालते मी एकटीच जनीवनी, अंतरीच्या ठोब्याला ठेवुनी मनी. तशी ती मग मैत्रीण 6 महिने पयलीं तिने देह दवरलो जाल्यार इतली रामांत लपलेली अशी ती चिक्की चिक्की भंय म्हणून एकटी सगळे कड फिरताली. ट्रेनांत आमगेलो ग्रूप आशिल्लो ते आमी अशी भजन म्हणटाली विंगड विंगड विंगड, आनंदी आनंद आनंदी आनंद गडे जिकडे तिकडे चौकडे. क्षणात इकडे क्षणात तिकडे वरती खाली ऊन पडे. तशी वयर तू पावसाळ दिवसात सुद्धा वत दिसतालें, उजवाड दिसतालो, एक नमुने आमगेलो बुद्धीचो प्रकाश पडतालो. ते कशी राम करून घेताले. त्यांनी ती आत्तानी हे सांगल्या. आम्ही परत तो श्लोक म्हणूया. आता तुमकां अर्थ ताजो कळलं आसतलो तर आम्ही हे प्रॅक्टीस करू पळोवंक. हां, सवय लावल्याने लागते समर्थ सांगतात. सवय केली तर होते. सवय म्हळ्यार सवय केल्यार जाता. प्रत्येकान तूं रामागेलो हात दिसता आमकां दिसता विचार केलेलो आमी कोण करतली. आमगेल कल्ल्याचेरय कंट्रोल ना जाल्यार राम सगळें करूं शकता. आनी तो राम आमगेल्यांत बसला. आमी ताका दिव आदर दिना जाल्यार तो कल खातीर करतलो. तूं न्हिद तूं नाका कले करचें, तूं न्हिद हांव करता. आनी कडेन रडता बसता ती. आनी कड्डेर म्हणटा तो न्हिदल घोरता राम आमगेले भितर घोरता पळा न्हीद काडटा पळा. आनी आमी म्हणटा ती मोगल देवान मोगल अशी कल्या केल्या. अरे तुवें ताका न्हिद आयली न्ही कले न्हिद म्हूण सांगलें कर येशिल्लो नुवें रामानेच करचें ताका न्हीद म्हूण ना. आमी ताका कंपल्सरी न्हिद करतात. त्या आत्मरुपाक सुद्दां आमी न्हीद दावन दवरल्या. ताका कसले धड करूं दिनात. आमगेले मनाक सुद्दां तशीच आमगेले गुलाम म्हूण दिलेल्याक ते आमगेले माथ्यार अशी मिरी वाडटा. कल्ल्याक ट्रीट देम प्रॉपरली. तांणी आमगेली सेवा करची आमी तांगेली सेवा करची. आमी आमगेले मनागेले गुलाम जाल्यात. डोंट गीव अवर रिमोट्स. आमगेले मनाची रिमोट दुसऱ्यांगेल्या हातान दिवं नाकात. दुसऱ्यांनी अशें म्हळें वायट दिसलें तर नो आमगेले रिमोट आमगेल्या हातांत आमी दवरतात. आनी समज आमगेलें मन वापरका आनी त्या रामान आमगेलें मन उन्मन करून घेवंका म्हळ्यार हें जाता. लपावे अति आदरे रामरूपी, भयातीत निश्चिंत ये स्वस्वरूपी, कदा तो जनी पाहता ही दिसेना, सदा ऐक्यतो भिन्न भावे वसेना. जय जय रघुवीर समर्थ. आनी तांकां सांगल्या आमकां निर्भय आनी निश्चिंत स्थान मेळ्ळें. आनी त्या भितरले रामरुपान जर हें जालें जनसंपर्क म्हळ्यार जनांगेलो त्रास जायना. जानांगेलो कोण कसलें म्हणटा तें म्हणो ती कसलें जायना तशी. तरी आत्तां मी हाल्या वच्या जय जय रघुवीर समर्थ. आत्तां मी दासबोध जाल्या वळया. गेलपंता संदेह वारण म्हणून समास 9 आशिल्लो. तरी हांगा समर्थान म्हणटात न्ही गुरुवर्यांगेला आमी केन्नाय प्रार्थना करतात की तुझ्या दासबोधा सित्वा बोध व्हावे, अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा. प्रेमाने आमकां चेरडा खावयतात तशें न्ही गुरडून ते खावयतात. तावळी आमी तांगेले आदर प्रेम दाखोवन तांकां नमस्कार करून आमी दासबोधाचे अंतरंग पळोवनच्या वचका. मर्म कसलें हें पळोवंका. शब्द मस्त आसतात. शब्द अंतरंग विंगड बहिरंग विंगड. आतां ह्या आयचे लास्ट टायम आमी 9वा संदेह केलो. संदेह वारण म्हणून 9वा समास आशिल्लो. तातूंत कल पळयलें आमी सगळे आमी ब्रह्मस्वरूप जावं ती तर आमगेली वृत्ती विशाल करता.
सगळे जे पंचभौतिक असं स्थूल असं नाशिवंत असं हे असं तांतूंची ब्रह्म हे तांतू सगळीकडे भरलेलंच. आणि हें जे असं लाकडाच खेळणीशी लास्ट टाइम उदाहरण दिलं सान सन्न लाकड्या खेळणी असतात. सान चेडवा गमटे कोण खेळतात जाल्यार हॉट सुद्दां तांचे सांगत खेळटात सान चेडवा सद्याने आनंद घेतात जाल्यार तांकां गोत्त असता की लाकडाच खेळणी असत सगळे लाकूड एकच असत जाल्यार विंगड विंगड खेळणी कोण दिल्यान ती म्हळ्यार विंगडता जी यूज जाता ती तशी दृश्य सृष्टी जी आसा ती व्यवहारा खातीर वापरच्याक विंगड विंगड जावंका न्हय. आं नाल्यार एक नांकां घालची नथ आमी पांयांक घालून बसल्यार जातले गमती दिसना तें त्या हातान तशें कांकणशें घालूं जायना. कशें दिसता तशी त्या हाजेर ती खेळणी तशी वापरता ती तशी संवसार करता खंयची वस्तू खंय वापरता तें पळोवन. पण जे मनान व्यापक जातात जे मनान रामांत लपलेले असतात ज्यांका सस्वरूप जाता किंवा जे ह्या मार्गार आत्माभिमुख जालेले असते मे बी अजुनी पावनीच समज जाल्यार तांकां हगूर 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 तें रामूच स्वताक रिवील करता साधनेंत म्हळ्यार आपण जावन मदें मदें ताका झलक दाखयता ताका कसलें कसलें मेळटा म्हळ्यार एक नमण्या बरें दिसता केलें की मन फ्रेश जाता नाना नमने अनुभव येतात जाल्यार राबची ना. अब तो पुणे वचूं भायर सरली कर्ज जातलें बटाटे वडा वडा पाव कोण येतात विकूक हडहड लागील वर लोक खातात थोडे जाण तोग वतात आनी गाडी चुकता. आमी तशी करूं थोडो मनाचेर कंट्रोल आसता. वडा पाव खावचे आमी येयली ती आमकां पुणे वचचेंच म्हूण आयलें भंय की ना वडा पाव नंतर खावचें जाता जाल्यार गाडी चुकल्यार कल करचें तशी कर नासतना आमी जर आमगे साधन कंटिन्यू दवरलें तरी कल जाता तर आमगेली एक स्थिती जाता त्या स्थिती निरूपणात समास 10वा स्थिती निरूपण. पारमार्थीक साधन हे 2 प्रकार असतात. एक बहिरंग साधन असता बहिरंग म्हळ्यार खलें विग्रह दवरून ताची पूज केली कोर म्हूण ना कोरका विग्रहाची पूज केली स्तोत्र पठण केलें गुरुचरित्रा पठण केलें हें केलें तें केलें आरती केली नैवेद्य केलो सगळें केलें हे सगळे बाह्य उपचार केल्ले कोरका कल्ल्याक तरी कोर न्हू आमकां तांतू देवत्व पळोवनची संवय जाता. नेम एक केले तितले नेमाक त्या देवत्वाक येवन थंय बसपाचें लागता आवाहन केलें की भक्ताचेर प्रेम आसता न्ही तागेलें सगळ्यांचेर तें परमेश्वराल प्रेम आसा कोण आयकता ती कोण आयकना ती सगळ्यांचेर तो एकच सम प्रेम करता. कल्ल्याक ना जाल्यार नास्तिकू जग नाशिलो जाल्यार नास्तीक सो न्हिदत तावळी तागल हृदयांत धक 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 तोच करता न्ही जागीर राबून कोण करता ताका तांची जाणीव आसना दॅट इज डिफरंट थिंग जाल्यार तांणी जाणीव आसची आनी जाणीवपूर्वक साधन करचें जाणीव नासतना अशें कशींपणी वागलें समजा जाणीव कमी जावन तरी फरक कल्लो दोगूय जाणी न्हिदतात बरो साधकय न्हिदता आनी नास्तीक आशिल्लोय न्हिदता आनी सगळे जाण सकाळीं उठयतात ती कृतज्ञता आमी देवाला व्यक्त करता ती नास्तीक हें करना गूड मॉर्निंग म्हणटा सगळ्यांकय जाल्यार तें मॉर्निंग कोणें दाखयली सुर्या उदय कोणें करयलो आमगे पृथ्वी कोणें फिरयली म्हणून सूर्य परत आयलो हाजे बद्दल कृतज्ञताक दिसनी म्हणून तांगेल्या वागण्यान कसले फरक पडना फक्त कल जाता एक नमन्याचे हो जो साधक जो रामांत लपला जो रामागलेचे कृतज्ञता तो रामांत लपिल्ली ती तो भयातीत आसता ताका एक नमन्या भयच आसना तो श्लोकान सांगिल्लो मना श्लोकान आनी हाक्का कायम अनिश्चितता कल्ल्या म्हळ्यार ताका स्वताचेर विश्वास ना. ज्या मनुश्याक स्वताचेर विश्वास आसना तो कोणाचेरय विश्वास दवरूं शकना ना सगळे हातूंत ताका संशय येतात हांवें म्हाका फसयली मग हातूंत एक हें आशिल्लें एक शेतकरी येतालो पाप आनी तो धान्य घेवन येतालो बार्गेन हें म्हणटात न्ही बार्टर सिस्टम शेतान जालें धान्य घेवन येतालो आनी 1 किलो धान्य किलो दितालो 5 किलो आनी ताल्या थंय लोणी घेवन वतालो कळ्ळें न्ही हो धान्य दितालो आनी तो लोणी दितालो अशें करता तरी एक खंत कल जालें की हान्ने तो दुकानदार आसा न्ही तो हान्ने दिलेलें मोजून पळयता ते 1 किलो ये न्ही 900 ग्राम आयलें
तावळी तो पाप भाळोची तो शेतकरी येता तू म्हाका फसयता म्हाका तू 1 किलो म्हूण 900 ग्रामा सामान दिलें म्हणटा. तावळ तो म्हणटा भय गे सॉरी म्हाका कळ्ळी विनम्रतेन सांगता म्हाका चूक जाली आसतली जाल्यार एक सांग मला वजना कांटच ना वजन ना वजना कांटच पण वजना पात्र नात मलेगे त्या मी आपण कल करता तुम्ही दिलेले एक तागडीन घालता आणि तितल्याच वजनाचे मगल हे सामान मोजता आणि ते तुमकां हाड दिता बार्टर सिस्टमान. म्हळ्यार हा जर कल जालो की तोवय ताका 900 ग्रामच दितालो आनी तापा भोळो आशिल्ली न्ही ती म्हळ्यार असले नमुन्याचें हें जें जाता न्ही तें नास्तिकत्व तेमी तांकां कोणाचेर विश्वास आसना आनी हांगा प्रत्येकाचेर विश्वास प्रत्येकान देव आसा ही श्रद्धा प्रत्येकांत राम आसा ही श्रद्धा प्रत्येकान सकारात्मक दृश्टीन पळोवचें. श्रद्धेत परिणाम कल जाता सकारात्मक बी पॉझिटिव्ह तशी पुरे हें तरी आतां म्हणटा ती हें पळय त्या पारमार्थीक साधने 2 प्रकार एक अंतरंग साधन एक बहिरंग साधन. प्राथमिक अवस्थेन कल जाता बहिरंग साधन एक विशिष्ट प्रमाणात महत्व आसता कले म्हळ्यार कांय गुंतना तिल्यांक मायेचे माय हें कलेस एकदम कोणें आम्मा पोटांतल्यान शिकून येना ती म्हणटात तशी आम्मा पोटांतल्यान पूजन कशें कर शिकून येना ती तांकां शिका लागता पूज कशी करची मंत्र कशें म्हणचे मंत्रांचे अर्थ कलो शंख कल्या वाजोवचो दीप कल्या दाखोवचो निरांजन कल्या दाखोवचें विग्रहाक न्हाणोवचे कल्याक ताका वस्त्र प्रावरण कशी म्हळ्यार आमी मनुश्यावर जो प्राणी जशी आस तशी तो त्या विग्रहाची कल्पना करता कळ्ळें. तो एखाद मनुष्य जर देवाल पूज करूं बसल्यार तो थंय राक्षस दवरना तो आमचे वर एक मनुष्य देव फक्त ताका एक मुकुट बिकूट म्हळ्यार आमचे पेक्षा श्रीमंत म्हूण दाखोवच्याक ताका अलंकार घालचे हें घालचें अत्तर घालचें अशें करून स्वताक साध्य जाता घुमटी करून पूज करता आनी तें आवश्यक आसा कळ्ळें. म्हळ्यार तांतूंत हांव न्हू कळ्ळें जाता तागेले तो हगूर सूक्ष्मांत जाता म्हळ्यार हे जे परमळ येता ती हें येता अशें करता करता एक मन जाता तागेलें त्या साधनेंतून बहिरंगा साधन जें आसा पूज करतना एक मन जाता आनी त्या वेळार ताका श्रद्ध काम करता आनी श्रद्ध वचून थंय श्रद्धेच बिजारोपण त्या विग्रहान जाता ताका आमी प्राण प्रतिश्ठा म्हणटा तागेले स्वता प्रतिश्ठा भरना थंय तागेले प्राण त्या विग्रहांत जाता ती ताका कशें ना पयली पूज कोण केली पयलें हें कोण केलें हांनी गेल्यार जाता की ना तांणी केल्यार जाता की ना इतलें एक रूप जाता कोण आयली गेल्ली कळना ताका आनी अशी बैसून हगूर तो साधक सूक्ष्मांत वता तागेलें तें साधन अंतरंग साधन जाता. तेमी ती पयलें विशिश्ट प्रमाणांत नेमाने साधन करपाचें म्हळ्यार आमकां सांगतात एक एकल्यांक सादी गोश्ट आसा उठ्ठाय की पयलीं देवाचें नांव घेतलें शुभम करोत हें म्हणटात न्ही आमी हांव तर सुर्या गेली हें करता देवा तूं आयलो म्हाका पयशे दिले म्हणून आनी कड्डेरी आमी ताबडतोब पोट नोटीस दिता ते पोट्टाक आमगेले अवयवांक संवय लागल्या की इतले वेळार वचून टॉयलेटाक वचून खाली जावन येवंका हा नेम हें वायट न्ही हें बरें आसा तेमीत कल जाता तशी मन खाली करपा लागता मन खाली करपा जाल्यार तें मन खंय पूण दवरका न्हय तें आमी त्या विग्रहांत आमगेली श्रद्ध उमटून आमी तांतूं पूज करतात तें इतलें नेम केल्लें आसता की देवाक सुद्दां आमचे वरीची संवय लागता तो वाट पळयता ही साधिका केन्ना आपणाक पूज करतली म्हणून आनी थंय येवन बसता. एक आजी आशिल्ली पाप ती पाप केलें म्हणचे म्हळ्यार तिका लोकांनी मस्त त्रास दिलो ती बाळकृष्ण तिका चेडूं बाळ कोणें नाशिल्लें तर ती एक बाळकृष्ण कोण कितें दिलेलो ताकाच एक साधून सांगिल्लें हें तुगेलें चेडूं ताजी पूज करी म्हणून पाप तो बामण मरून गेलो तिका चेडूं बाळ ना ती त्या बाळकृष्णाक इतली सेवा करच्या लागली उठ्ठायली की ताका पयलें हें खावयलें तें खावयलें लोणी साखर खावयलें कड्डेरी ताका न्हाणयलें ताका पुसलें ताका अंगाई गीत म्हूण न्हिदायलें कडेन लायलें दूद शीतं आनी नित्य विंगड भाजी करून हें पळय बरें जालें खावंक कामा अशें करून आग्रह करून खावच्या लागली पळयलें एक कोणकी आयली बा तांगेले घरा कोणकी गेस्ट आयिल्ले लेकतर धुरची तर ती म्हणाली नणद की कोणकी राबो आयली ती म्हणाली बहिणी तूं कसली करता तूं अजुनी न्हाय न्ही कर न्ही
आणि सगळो दिवस त्या तुगल चेरड म्हणटा तुकल पिश लागल्याने देवाल पूज कशी करका गोतस की न्हावन पवित्र जावका कडे पवित्र देहाने आम्ही आणि मनाने रांदप करका रांदप करून कडे ताज निविद्य दाखोवका देवा कसले पारोशी चल ना भय वे भोळीच पाप तरी आत दोन तशी करता हं चुकल गमा मगले म्हाका कळना नाही म्हणाले दुसरो दिवस दोन न्हू ती सगळ्या न्हावचे पयलीं तिका घर साफ करका आयदान घासका ती गाद्यान थंय करता तेंक सगळं काम करून येवन ती न्हाता न्हाव न्हू कड्डेरी लक्ष तिगल ते चेरडा लागी यो तो उपास मग उपास मग जाल्यार नंतर रांदप कर न्हू कड्डेर ते बाळकृष्णा घेवन ताका न्हाणोवन चेकोर चेकोवन ताका खावच्या घालता रात्री तो बाळकृष्ण तिका स्वप्न येवन सांगता की आजे हें कल्ल चलयल्या म्हाका भूक लागता न्ही हां हांव चक्कर येवन पडटलो म्हाका पयलीं खावच्या दी तुका न्हांवची बीन सोपस्कार नंतर करी ती कोण येवन सांगता तें लक्ष दिवं नाका म्हळ्यार अशी त्या देव भक्ता खातीर राखून राखतात हें अंतरंग साधन कळ्ळें तावयची श्लोकान तेंच आसा आजकालचे मनात श्लोक आनी हें समज एकमेकांक जुळून येयल्यार जाता हां जाल्यार शेवटी तांणी कल सांगल्या की बहिरंग साधन करका विशिश्ट वेळार नेम म्हणून जाल्यार शेवटी आमी अंतरंगांत उतरका आमी कल करता ती पुऱ्या पूज जायना पळय कस पळय पांयपण 1 मिनीट ध्यान करता बैसा ती हां तर ते 1 मिनीट केन्ना संपता म्हळ्यार आमगेले ते 1 मिनीट मोजच्या तूं कितकी वेळ वता आमी त्या वेळार इतले एक जावंका आमगेले हातून ना मानतू की आमकां 1 मिनिटाच 15 मिनीट जालें तरी आमकां लक्षांत येवनी पण तशी जायना जाल्ली बाय उरकली मराठीन ताका शब्द आसा उरकली पुजा उरकली मेन उरकली म्हळ्यार कशी पण पाट्या भरायच्या म्हणटात ऑफिसान ताणें काम करतात न्ही पगारां खातीर कशी पुणी कोण उडोवचें साकसूंच म्हणटात ताका प्रॉपर कोंकणी शब्द साकसूंच काम तशी पूज उपयोग ना तरी ताज्या अंतरंगांत आमी उतरका त्या देवा गेल्या परमार्थ ही अंतस्थिती आसा ती प्राप्त करून घेवचे खातीर थोडे जाणांक बहिरंग साधनेची आवश्यकता सुद्दां पडना म्हळ्यार तांगेल मना स्थितीच अशी आसता की ते आपोआप तांगेलें इतलें प्रेम आसता परमेश्वराचें न्ही त्या प्रेमात ते विकून गेल्ले आसता तर देवूय तांकां विकून गेल्लो आसता देव ताका सांबाळटा ते देवा सांबाळटा तेमी आनी कले बहिरंग साधन अशी नाची ते आजीन केले वरी तो कृष्ण तिगल प्रेमान तूं आनी ती तागल कृष्णाल प्रेमान अशें आनंदान आसतात हां जाल्यार कल जाता अशी करतना ती नणंद तिका सांगता न्ही तशी मस्त पंथा थोडे कर्मठ म्हण आसतात त्या बाह्य आचरण आनी कोणकी म्हाका सांगिल्लें अयो तूं किर्तन करता म्हणटा 9 वार न्हिसना गो म्हळ्यार 9 वार न्हिसका खंय किर्तन करतना किर्तन कशी करत ताजें म्हत्व ना ते किर्तनांत कितले तुमी रस हाडटा ती ताजें हें ना जाल्यार पोशाक ताजोच अतिरेक जाता नथ घालून हें करून असले कले केले की म्हाका इतले एक नमुन्या विचित्र फिलींग येता की मगल मागीर किर्तनांत लक्ष लागना त्या पेक्षा सहज साद आमगे ड्रेस आसलो एक गुरून दिलेली एक शाल घालून घेतली आनी किर्तने उबरली जो प्रेमरंगी रंगला जो भक्तीमध्ये मातला त्याने अहंकार घातला पायातळी परमेश्वरा सांगचे हांव कोण रे कीर्तन करतले कोण कीर्तन करतले हांव हां तू कल उद्योग आसा तूं मला थांब कीर्तन करून घे म्हाका कसलें कळना हें जेन्ना आमकां कळचें लागता की आमकां कसलें कळना त्या वेळार आमगेली प्रगती जावच्या लागता तेमी ती थोडे भायले लोक मस्त आचरण अशेंच का पोशाख अशेंच का हाजो अतिरेक करतात आनी तांगेल अंतरंगाची पारख करना ती त्या मनशां गेले साधका गेल्या आनी ताजे वेल्यान हे कलता फालतू कल बाही करता सगळे आपणा गेलेच उदाहरण दित बा अशी सो कॉमेंट्स येतात जाल्यार ताजी वायट दिसना कोण करता वायट दिसना इत्याक किती उदाहरणं आवश्यक असतात चपखल बसता ती आणि मात्यान तो कल सांगता तें मर्म कळता ताच्याने त्यामुळे त्यांची लिहिलेची लिहावे वाचिलेची वाचावे विवरलेची विवरावे पुन्हा पुन्हा परत परत नेट तेंच सांगता कल्ल्याक तर मात्यान सम वचका म्हणून हां तर हांगात समर्थांनी पहिले 7 ओव्यांतू विविध दृष्टांत दिवन कड्डेरी 9व्या 8व्या 9व्या श्लोकांतू तांणी अंतरंग साधन कशी श्रेष्ठ असो हो सिद्धांत मांडला मनुष्याक आंतरिक उच्चावस्थ प्राप्त जायना पडे ताका साधन हे बंधन गळून पडता म्हळ्यार कल्लें
तर राम अंत निपलं आणि राम सर्व राम तशी तावळ म्हणेल वारी तस जर जाल्ले प्रत्येकांत रामच दिसतो ताका तर ताका आनी साधन अकल करतल तो हां कल मैं रामागल शिवाय दुसरं कले नाची रामालीच साधन कर का न्हय हां सगळे अंतर बाह्य राम नाम भरून भरल्या हां एक तिळ मात्र जागा नाही कशी तरी तिळभर दुसरी जागा नाही रामशाल ओढून बोल आमगेले आम्ही जर हें करू बसलेली भितर बसून तोच तुझेच तू रे घेसी नाम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम गोदा तीरी सलील खळाळे तर भक्त म्हणता गोदा तीरांतून उद्दाक सळसळता हे खळखळ खळखळ व्हांवता गोदा तीरी सलील खळाळे तू पर्णकुटी बांधून थंय गोदा तीरा राबिल खंय पंचवटी थंय हां गोदा तीरी सलील खळाळे इथे फक्त रे रक्त सळसळे थेंब थेंब परिपावन होतो थेंब थेंब परिपावन होतो घेऊन तुझेची नाम घेऊन तुझेची नाम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम हृदय मंदिरी बसनी माझ्या तुझेच तू रे घेसी नाम तूच नाम घेता तू गलेच नाम तूच घेता असं आणि तूच ऐकता हां तावळी जानकी माई म्हणत कले लक्ष्मी तू गे जानकी माई कुठे तुला मी बसवू बाई ती म्हणते राम तू आपण माका पै वे हांवें येतली तू खंय बसू तरी ती सांगल कले की तू रामशाल ओढून पहुड गे राम रूप तू माय सुजाण तुवें राम रूपच जावन रामागली शाल पांघरून घेऊन निद्दे हांगाची मग हृदयांत आणि तुका दिवच्या दुसरं विंगड बेडरूम जाय म्हणलें ना तशी तशी हें जेन्ना जाता तावळी ताणें सांगलें ते साधन बंधन अशी पडना जाल्यार साधन चालू आसता 24 तास साधन चालू आसता जाल्यार बंधन जायना जाल्यार प्रेमान साधन आपोआप चालू आसता आणि ही मनाची उच्चावस्था येता जो साधक बंधन आसता प्रेमाच बंधन आसता ह्यो हांव करनी जाल्यार म्हाका कल जातलें हें भंय न्ही ह्यो देव म्हाका इतलें दिता हां चल ताका तोंड पळोवन येवया अशी त्या प्रियकरा पळय शिवाय ही प्रेयसी गल वेळ वचना एकोण तेकडे लग्न ठरलें पण जाय नाशिल्लें चल्ल आशिल्लें दुबय आनी चल्ली आशिल्ली हांगा शिकता आशिल्ली त्या वेळार टेलिफोन सुरू जाल्लें टेलिफोना बिल म्हयन्याक 10,000 आयलें सगळी रात्र टेलिफोनार उलयता बसतालीं तशी नमुन्याने तें साधन ताका बंधन ना प्रितीचेंच बंधन बस ताका विशेष नियम कसले पाळका लागना ती जाल्यार कर्मठ लोकांक कळ जाता की हो मनुष्य सम आमी करता तशी पूज करू बैसना हो साधन करना हो पंचकम करना हो हें करना हो तें करना म्हूण तें तुच्छ कळ्ळें न्हय कल्लें बरयलें की आमी वाचता ती न वाचता ती कितलें आमकां हांगा म्हळ्यार कळटा म्हाका तरी खंय मस्त बाबा कसलें कळना फक्त इतलेंच करता की राम करून घेता असं आणि तो करता तें बरोबर आसा पण तें जाणून घेवच्या परत परत वाचका लागता आणि मनापासून कडेरी सगळ्यांक नमस्कार करतात ते कृतज्ञताच का कोण बरयलें तांचे खातीर गुरूंक चरणांचेरी आमी हें करका जाल्यार कर्मकांड किंवा बाह्याचार हाजे मस्त स्तोम वाजोवन हल्ली सगळे फॉर्मल जाल्या म्हळ्यार एक हें म्हणटात न्ही इग्नोरन्स इज ब्लिस म्हणटात इग्नोरन्स इज ब्लिस खंय थाई तुमकां कसलें कळना तोपर्यंत ब्लिस अज्ञान म्हळ्यार न्हीद खंय जागी जाल की मुखार ब्रह्मराक्षस उबरला तावळ भंय दिसता न्हय ताचे खातीर ज्ञान जाल्यार कळटा की ब्रह्मराक्षसांनी कोणें ना सगळे कडेन रामतत्व आसा
त्यामुळे ती आम्ही स्तोम मस्त माझे नसताना समर्थ म्हणतात ती आत्मचिंतन करतं रक्का. हा म्हणजे आत्मा, हां हा म्हणजे परब्रह्म, हा म्हणजे मगल हांतू देवस राम मगल हांत निपला. हां राम मगल हांताचं मला काय भीती, मला काय भय. आत्मचिंतन आणि कोण आम्ही ब्रह्मस्वरूप जाऊन का, आम्ही ब्रह्मस्वरूप जाऊन का म्हळ्यार कल्ले निश्चिंत कशें जावचें. लपचे रामांत लपचे म्हणटा वळे इल्ले म्हळ्यार कल्ले तांतू मज्जित जावं का. आपण आम्ही स्वतः शास्त्र स्वरूप जायना पडे, शास्त्रांचो अभ्यास कशें करचो. आम्हीच अमृत जाली, हां तरी मागीर अमृत कशें पिवचें. आम्हीच अमृत आसत, आम्हीच भगवत स्वरूप आसत. हाच जेन्ना प्रचित येता हां त्या वेळार भगवंतागेल विंगड उपासना कशी करची. तात्पर्य कले समर्थ म्हणतात ती साध्य होता साधनाचा ठावची नाही. कळलं नाही. तर तशी आता तरीके साधन करतात ती आत्मज्ञानी लोक साधन करतात ती आमचं सद्गुरू साधन करतात. कल्ल्याक की कृतज्ञता भाव की तांगल सद्गुरू शिवाय सद्गुरू वाचून दैवत नाही. तर सद्गुरूंगेल कृपेनेच आमकां आत्मज्ञान जाल्या. त्यामुळे ती तांक कशी विसरू हांव. त्यामुळे ती कृतज्ञता व्यक्त करका म्हणून साधन करतात. गुरुपूजन करतात, शिवपूजन करतात, शिवभाव देवी पूजन करतात. देवी तू माया जाल्यार तूं म्हाका बोटीन हांगताय हाण पावयले, ही कृतज्ञता. कळलं नाही. आणि दुसरे कल खातीर करता ती पळयता ती बाकी लोक त्यावे देवस्वरूपच आसत जाल्यार इतलें दुख्ख भोगता आसत हाण तूं खड्ड्यान तूं पाप चमकूंचे जायना पडटा ती झडटा ती अशी. तसल्यांक हात दिमका हे एक परमेश्वरी हें आसता कळ्ळें, एक फिलींग की दुसऱ्यांक मदत करचें. आपसूक कसलेंच डिमांड करचें ना, अहे तुका प्रेम तें येता. तर तावळी ताज्यान तो तें स्थिती जावंक आमगेली. स्थिती म्हळ्यार कळ्ळें आज सफाय ना न्ही, तो भाव जावंका भावन न्ही. आतां मी हें वाचच्या तर तांणी मस्त उदाहरण कशें दिल्लें गो तसलें. तांणी सांगलें की हें वाचना पडेच तुमकां कळटलें. श्रीराम समास दशम, दशक 9 समास दशम. श्रीराम देवळामध्ये जगन्नायक देवळांत तूं जगन्नायकाल मूर्ती घुमटी आसत आणि देवळावरी बैसला काक. आतां त्या जगन्नायकाल मूर्तीची उंची कितली आसा आणि तो कायळ एक वयर बसला, तो कितलो उंचार बसला, मस्त उंचार बसला. देवळावरी बैसला काक परी तो देवाहुनी अधिक म्हणू नये की. साधी साधी उदाहरण दिलें समर्थन. सभा बैसली राजद्वारी राजमहालांत तूं सभ बसल्या हां आणि मरकट गेले स्तंभावरी. त्या सभेक एक वयर एक स्तंभ असो थंय एक मांकडेन बसल्या. त्या मांकड वयर बसल्या ताका सगळ्यांक दिसतात सभेन बसली. परी ते सभेहुनी श्रेष्ठ चतुरी कैसे मानावे. ब्राह्मण स्नान करून गेले, न्हावन वचुले ब्राह्मण स्वच्छ जावन वचुले आणि एक बक आणि बक तैसेची बैसले. तो ध्यान खंय तागेले बका गेलें थंय माशली मेळटकी म्हणून थंय ध्यान करून बसला तो. आणि ब्राह्मण आमी ध्यान करचें सम ध्यान केलें थंय थोडे वेळ सुर्याक अर्घ्य दिलें सगळें केलें स्नान करून वचुले आणि बक थंय बसला. परी ते ब्राह्मणा परीस भले कैसे मानावे श्रीराम. ब्राह्मणामध्ये कोणी नेमस्त कोणी झाले अस्ताव्यस्त अव्यवस्थ. म्हळ्यार जे ब्रह्मज्ञानी लोक असतात ब्राह्मण ब्रह्मविद ब्राह्मण ते मनस्वी असतात. एक एक फंत अगदी गोमटे करून एक जागेर बसतात. एक एक फंत अवलीशे हांगा थंय फिरता आसतात आरामान तांगेल तंद्रींत असतात ते. जाल्यार आणि श्वान सदा ध्यानस्त परी ते उत्तम नव्हे की एक सुणें ध्यानस्त बसल्या एक जागेर आळशीच न्हिदून पडला सगळो दिवस न्हीद काडटा. तर तें बरें ध्यानस्त आशिल्लें की हो फिरतल ब्राह्मण बरो. ब्राह्मण लक्ष मुद्रा नेणे मार्जर लक्ष विशयी शहाणे. हां ब्राह्मणाक हें सगळें कळना म्हळ्यार कल म्हणटा ती एकाग्र ध्यान थोड्या ब्राह्मणांक जमना. एकाग्र ध्यान करचें जाल्यार तागेले मनांत सतत ते श्रीरामा राम तत्वाचेच विचार चालू असतात. हां जाल्यार मार्जर तशें न्ही. थंय मार्जर एक बसल्या थंय निविद्या एक लोणी दवरल्या, लोण्या गोड कृष्णा निविद्य करचें लोणी साकर आणि मार्जर येवन बसल्या. मार्जर लक्ष विशयी शहाणे. आता लक्ष जिथे मांजरीचा डोळा तिथे लोण्याचा गोळा जिथे लोण्याचा गोळा तिथे मांजरीचा डोळा तसे असतात. मार्जर लक्ष विषयी शहाणे परी ब्राह्मणा परीस विशेषम कोणे म्हणावे तयासी. ब्राह्मण पाहे भेदाभेद
ब्राह्मण व्यवहारांत वागतना ताका कळटा कोण कशें आसा कोण कशें आसा त्या प्रमाणे ही प्लेज प्रोटेक्टीव म्हळ्यार आपणाकय त्रास जावं नये लोकांकय त्रास जावं नये अन्याय करचो ना अन्याय सहनय करचो ना तशी आरामांत राबता जाल्यार मक्षिका सर्वांस अभेद तांणी कल खातीर दिल्लें अंतरंग पळोवंका बहिरंग न्हय आतां एक मूस किंवा ते हें आसता घाणेरडे मूस ते खंय बसतात चिकलार बसतात ती तेंचे अन्नाचेर येवन बसतात ती तांकां सगळें समज तांकां भेद ना अभेद तशेंच तुमी म्हळें तुमकां जर ब्राह्मण म्हळ्यार तुमी तुमकां अभेद दिसता म्हण सगळें जाल्यार व्यवहारांत आसतना आमी घाणेरडें खावचें वाटेल तें खावचें अशें करना ती तशी ब्राह्मण पाहे भेदाभेद मक्षिका सर्वांस अभेद परी तीस जाला ज्ञानबोध हेतो न घडे की श्रीराम तिका ज्ञानबोध जाला म्हूण ती सगळें खातले गोडे तितलेच रुचीन खाता घाणी तितल्या रुचीन खाता तशी हे न घडे की श्रीराम उंच वस्त्रे नीच ल्याला एक अगदी नीच मनशाक नीच म्हणून हाजे स्वार्थी मनुष्य असतात तांतले मस्त नमनमुन्या कपडे असतात घालून घमटे सुरे खोट्टेशे जावन भोंवतात आणि समर्थ उघडाच बैसला परी तो आहे परीक्षिला परीक्षवंतांक ताजी परीक्षा आसता कोण खरो कोण फटी बाह्याकार केला अधिक परी तो अवघा लौकिका खातीर बाह्याकार करचे म्हळ्यार कल्लें बाह्याकार म्हळ्यार कल्लें आमी फक्त लोक आमचे बद्दल कल्ले म्हणटात तितलेंच आमकां गत आसता जाल्यार आमी स्वता बद्दल आमी कोण हें पळोवंक म्हूण केन्नाय मनांत येना तें पळोवन ताका अंतर्निश्ठ म्हणटात बाह्याकार केला अधिक परी तो अवघा लौकिकांत आमगेले मान मरातब लोकेशणां वितेशणां हाजे कलें कोड ड्रेस कोड म्हणटा ती जाल्यार मनाच एक संस्कृतीच कोड आसता एटिकेट्स आसतात एटिकेट्स म्हळ्यार फक्त कांटी चमच्यानीच खावचें हे एटिकेट्स म्हणनात ताका एटिकेट्स म्हणनात की पुराय खावन एक कडेन तर अशें आसता थोडे पूण दवरका एटिकेट्स पुरे खाली करच नाका तुमकां हडड लागला हांवें पुरे खाली केले अरे कितलें अन्न तावळ एकल्यान सांगलें आमगेल्या इंडियान कितलो लोक उपाशी मरतात वी कांट एफोर्ड टू वेस्ट फूड आमी जितलें घेतलें जाय तितलें घेवचें आनी पुरें खावचें तशी तर तें जालें लौकिकांत कशी आमकां म्हणटली त्या प्रमाणे लोकांनी आमकां बरें वागता म्हण आमी स्वता खातीर केन्ना सामान्य मनुश्य न्ही तो स्वता खातीर फक्त म्हळ्यार लोकांनी आमकां दुसऱ्या खातीरच जगता तो दुसऱ्यांगेल्या कॉमेंट्सा खातीर आमी जगतात आमगे स्वताक मनाक बरें दिसता की ना म्हूण जगनात आतां एक कडेन आमी कसलें जडकले घालून गेले विंगड ड्रेस करून गेली कशें जाता न्ही तर आमकां मनाक बरें दिसता असो ना पण सगळं येवा कितें गमटे दिसता गो म्हणटात जालें आमगेले कॉलर टायट अशी नातील कॉलरय टायट जाता तशी परी तो अवघा लौकिक येथे पाहिजे मुख्य एक अंतरनिष्ठा लौकिक बरा संपादिला सगळं संपादन केलं लौकिक परी अंतरी सावध नाही झाला का तो मुख्य देवास चुकला तो आत्मघातकी इतली सगळं केल्लें लौकीक बरो मेळ्ळो प्रसिद्धी मेळ्ळी पयशे मेळ्ळे सगळें काय मेळ्ळें सगळे लोक बरे ताका पुतळ केलो आनीकल केलें तो राजकारणांत आयलो ताका बरें पेन्शन आयुश्यभर मेळचें लागलें विदावट टॅक्स सगळें मेळटा जाल्यार तो जर अंतरी सावध नाही जाला ताका कॉन्शन्स जाग ना मागीर टेबला वयरथान घेतलें टेबला मुळांथान घेतलें टेबला आनी खंयच्यान घेतलें मागशीच्यान घेतलें मुखारथान घेतलें अशें सगळें जाता आनी तें कल जाता भितर थामकले घेवन सारकें आस हें त्या बापड्याक कळनाची तो मुख्य देवास चुकला तो आत्मघातकी स्वताल घात केला रे तुका मनुष्य जन्म इतले कश्टान तुका मनुष्य जन्म लॉटरी लागील वर मेळ्ळें चेडा तूं हीच आत्महत्या आनी तें कल जाता हडड आर्टिस्टांनी सुद्दां तांकां नंतर लोक विचारनात म्हूण थोड्या जाणांनी आत्महत्या केल्या आर्टिस्टांनी बऱ्या आर्टिस्टांनी आतां नांव घेवंका म्हण आमी सगळ्यांकय गोत तें कल्मीत जाता मन कमकुवत कायम भय्य आतां म्हाका कोणें विचारची ना ती एकल्याक एक साधून विचारलें तो मिनिस्टर कोण येवन बशिल्लो तर साधून लक्षच दिनी तो वता लागलो तर तांकां काडलें तूं म्हाका विचार न्ही सुद्दां तूं कोण आस म्हणून हांव कोण म्हूण सुद्दां तूं विचार न्ही म्हणालें ताका इन्सल्ट जालो विचार न्ही म्हणून
तावळ ते साधून ताक म्हळें ओके हांव तुका विचारनी सॉरी हांव विचारक आशिल्लें कोण तूं म्हण तरी तूं स्वताक विचारलें वे होच प्रश्न की हांव कोण म्हणून हांव कोण म्हूण तूं विचारनी म्हणाल म्हाका तूं स्वताक विचारलें हांव कोण म्हूण हाजें उत्तर सोंपलें वे म्हूण सांगलें आनी हांव हांगा कल्लें आयलां हें सुद्दां विचारनी म्हणालां कळ्ळें तूं विचारनी तूं हांगा कल्लें आयलां म्हणून म्हाका विचारनी ते साधूक ते व्हड लोक तो व्हड मनुश्य ही एक्सपेक्टेड दॅट एवरीबडी शूड गेट अप एंड गिव हिम वेटेज अशी तशी कोणें लक्ष दिनी तांणे साधूगल प्रवचन जालें बाकीचे पुरे हे वचुले लोक भक्त लोक आनी साधूय वचू भायर सरलो अशी नजर घाली हो कल्ल्या बसला म्हण तो कपांचें पळोवन ताका म्हणटा अरे हांव इतलो वेळ धरून हांगा बसलां तूं म्हाका सादी चवकशी कर न्ही हांव कोण म्हूण आनी हांव कल खातीर हांगा आयलां तावळ तो साधू हांसलो तो म्हणा चेडा हेच प्रश्न तूं स्वताक विचारतात मा स्वता विचार हांव कोण हांव हांगा कल खातीर आयलां म्हाका कडेन खंय वच्चेस आतां हें तुका टेम्पररी घर तूं तें मंत्रालयांत वतलो खंय तरी हॉटेलांत रावतलो हें टेम्पररी घर जाल्यार तुगेलें खरें घर खंयचें तूं खंय वच्चेस हाजी चवकशी तूं स्वता करका दुसरी कोणें सांगना ती आम्मीच करका आनी कडेन ताजी उत्तर सोदूंक आयल्यार साधूंक शरण वचल्यार साधू ताजें उत्तर सांगता ती साधूंक उत्तर गोत आसता ते साधू सांगता ती तर तूं कोण हें पयलीं तूं स्वता विचारी तूं कल खातीर हांगा आयला तें विचार स्वताक आनी तूं नेमकें खंय वच्चेस तुगेलें ध्येय कसलें तें विचार म्हळ्यार मात नाजाल्यार तूं आत्महत्या करतस चेडा म्हूण सांगलें तशी आत्मघातकी देवास भजता देवलोक पित्रास भजता पितृलोक भूतास भजता भूतलोक पाविजेतो जेणे जयास भजावे तेणे त्या लोकास जावे निर्गुणी भजता व्हावे निर्गुणची स्वये निर्गुण भजन केल्यार स्वता निर्गुण जाता निर्गुणाचे संगे आलो निर्गुणाची भेटी आलो सगुणा संगेत निर्गुणाचे कैसे भजन निर्गुणी असावे अनन्य अनन्य होता होईजे धन्य निश्चयेसी आता अनन्य अनन्य म्हळ्यार काय न अन्य म्हळ्यार आतां हांव समर्थ संप्रदायांतून जप घेतला म्हळ्यार हांव कारल वच्ची नावें आमगे स्वाम्यार पूज हांव पातपूज आनी करची नावें कोरखाबा जाल्यार प्रत्येक कडेन कल दिसका आमगे ज्या ज्या स्थळी हे मन जाय माझे त्या त्या स्थळी ते निज रूप तुझे मी ठेविते मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही जय जय रघुवीर समर्थ हें आसता किंवा समर्थान म्हळ्यार थंय विठोबाल थंय वचुले बारीक विठोबाल दर्शन घेतलें तर तांकां थंय राम दिसलो ते म्हणाले येथे कारे उभा श्रीरामा मनमोहन मेघ श्यामा येथे कारे उभा श्रीरामा ताणें म्हळें तर देवान विचारलें तुका कशें कळ्ळें राम त्या विठ्ठलान विचारलें हांव राम आस म्हूण तुका कशें कळ्ळें येथे जमविले गोपाळ खे काय केले वानर दळ येथे जमविले गोपाळ कडेरी हा हनुमंत एकला इथे बैसला का तो सैन्यातून फुटला ह्या हनुमंताक पळोवन म्हाका कळलें की तूं म्हाका रामूचेस म्हूण खंय वत्त थंय रामाक सेवा हनुमंत करता तर हनुमंत हांगा बसला तूं रामूच मगलो हांगा कल्ले अशें बसला आतां हें गरज आसा म्हूण तूं धनुश्य बाण घेतलें हांवें धनुश्य बाण घे म्हणटा कटकुटार हात घेवन उबरला तावळी दम मारले ते देवाक कसले ते भक्तांगेल कसलें ताकद आसता पण देवाक दम मारलो नुस्तें कुर्टार हात घेवन तूं बसला उपयोग ना चल तुका धनुश्य बाण उबारी आतां हाची गरज आसा युद्धाची गरज आसा रावण माजला अहंकार माजला त्रास जाता आसा चल म्हूण सांगलें तर तशी तांणी सांग निर्गुण भजता व्हावे निर्गुणाची सोय कळ्ळें ज्या हाजी तुम्ही भजन करतात तें तुम्ही जातात तर अनन्य निर्गुणी असावे अनन्य म्हळ्यार मगल देव ब्रह्मतत्व गुरुतत्व तांतू हांव न अन्य तेंच पण ते गुरुतत्व सुद्दां ही कले अशीच काम करूं शकना ताका एक सगुण रूप लागता तेमी तांगेले प्रत्येक हांगेले एक एक सद्गुरू आसता तर तेंच रूप आमकां खंय वता थंय तेंच रूप दिसता न अन्य अनन्य होता होईजे धन्य निश्चयेसी
सकळ केलियाचे सार्थक देव ओळखावा एक, आपण कोण हा विवेक पाहिला पाहिजे. देव पाहता निराकार, आपला तो माईक विचार, सोहम आत्मा हा निर्धार बाणून गेला. आम्ही हांव कोण कोण म्हूण पळयतना आमकां कळटा की हांवच तो निर्धार केलो जाता. हांवच तो सह अहम आत्मा, अहम आत्मा अस्मि. हां, हो बाणला म्हळ्यार कळ्ळें, ते निर्धार जालो. आता अनुमान तो काही, वस्तू आहे वस्तूचे ठाई, देहभाव काहीच नाही धांडोळेता. ताच्यान कळलं जाता हे अनन्य सेवा केले रामान जर आमी हें जाली त्यामुळे देहभाव कळटा. देहभाव म्हळ्यार कळ्ळें, देहभाव हीच एक निद्र आसा. सतत जन्मोजन्मी आमी ते निद्रेंतू आसत. तेमीत आमकां स्वप्न पडटात, वायट वायट सुख दुःख अनुभव घेता आसत. तो देहभाव वचुलो तर देहभानांत आमी व्यवहार संसार करतात जाल्यार पक्के आमकां गोत्त आसता की आमीची सोहम ब्रह्म. सिद्धास आणि साधन हा तोच अवघाच अनुमान, मुक्तासी आणि बंधन हे तो आढळेना. साधने जे जे काही साधावे, जेन्ना तो आत्मज्ञानी जाता, आत्मज्ञानात ताका प्रत्यक्ष अनुभव येता, तो आत्मज्ञानी ताकल करता. मागीर साधन कोरकाची आसवे ताका नाका. साधने जे काही साधावे ते तो आपणाची स्वभावे. ते तो साध लोभी धन पकडच्या वचुलो ताका रुपांतर धनांतू जाल्लें. मुंगळ गोड खावच्या वचुलो तो गोडच जालो, मागीर परत मुंगळ जायना तो. तशी साधने जे काही साधावे ते तो आपणची स्वभावे. आता साधकाच्या नावे शून्याकार, कुल्लाळ पावला राजपदवी. म्हळ्यार कुंभार आशिल्लो, ताणें गाडवां पोशिल्लीं तर ताका राजपदवी मेळ्ळी. म्हळ्यार ताका राय केलो एक गांवांत दवंडी पिटून. ताका राय खूश जालो बा. ताजेर देव केन्ना कोणाचेर खूश जाता सांगूं जायना. तशें तो कुल्लाळ, कुल्लाळ म्हळ्यार कुंभारू, ताका राय केलो. आता रासभे कासया राखावी, कुल्लाळपणाची उठा ठेवी कासया पाहिजे श्रीराम. रासभे म्हळ्यार गाडवं केल्या पोसून दवरची. तैसा अवघा वृत्तीभाव, नाना साधनांचा उपाव, साध्य जालिया कैचा ठाव साधनासी श्रीराम. साधने काय साधावे, नेमे काय फळ घ्यावे, आपण वस्तू भरंगळावे कासयासी. हांवच ते फळ जाला अंगे, हांवच वस्तू जाला. मागीर आनी कल्ले म्हाका फळ जावं काय म्हणून हांव साधन करचें कल्लें ना. साधनेची एक संवय जालेली आसता साधकाक. तो करता राबता, तो कृतज्ञता म्हणून करता, दुसऱ्यांक शिकोवचे खातीर करता, पण करता राबता. ताका संवय, देहाक संवय जालेली आसता. पण तातूंत देह भाव आसना, हांव करता हो भाव आसना. तो देवची स्वताल पूज करून घेता. रामकृष्ण परमहंस स्वतालीच पूज करताले मस्त म्हणटा, फुल्ल बिल स्वताल्या माथ्यार घालताले. तशी बायल एक तांणी देवी माता म्हणून आवस म्हणून तिका शृंगार करून तिका पूज केलेली आसा. तशी देह तरी पाचा भूतांचा, जीव तरी अंश ब्रह्मीचा, परमात्मा तरी अनन्याचा ठाव पहा श्रीराम. उगेची पाहता मी पण दिसे, शोध घेता काहीच नसे, तत्वे तत्व निरसे पुढे निखळ आत्मा. आम्ही जर शोध घेता पळयारी मी पण खंय आसा, कांद्या सोल्लशी सोलोवन 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 शेवटी कांद्यांत कल्ले वरना. प्रत्येक सोल काळकी गेले कल्ले ना. ते खो भिपणीक आपल्या भितर कल्ले पण एक हें आसता, कांद्यांत कल्लेच आसना. जाल्यार शंख चक्र गदा पद्म आसता कांद्यांत. उब कापल्यार कल दिसता, शंख दिसता, आणि आडवे कापल्यार चक्र दिसता. तशी कांद्या पाती हें करता वचल्यार ताची कमळा फूलशें दिसता. आणि अशी हें करून ताका एक गद अशी कले तोपून अशी धरल्यार गद अशी दिसता, गदा पद्म. हें सगळें त्या कांद्यांत आसत. पालंडू म्हणटात ताका संस्कृतांत. तशी उगेची पाहता मी पण दिसे, शोध घेता काहीच नसे, तत्वे तत्व निरसे पुढे निखळ आत्मा. आत्मा आहे आत्मपणे. आता हांगा जीव असं, हांव जीवच म्हणून घेतले आमी संकोचीत जाले म्हळ्यार माया. आमी एरियल विरून हांव घरांत बसलें आनी हांगा पळयता म्हाका सगळें दिसना. जाल्यार आत्मा आहे आत्मपणे. मन विशाल केल्लें, वयर वचुलें की वी गेट एरियल व्यू. आमी सगळे करता, सगळे कडेन आत्म आसा. त्यामुळे सगळं स्पष्ट दिसता. आत्मा आहे आत्मपणे, जीव आहे जीवपणे, माया आहे मायापणे विस्तारली. ऐसे हे अवघेची आहे आणि आपणही कोणी एक आहे, हे सकळ शोधून पाहे तोची ज्ञानी. शोधू जाणे सकळासी, परी पाहो नेणे आपणासी, ऐसा ज्ञानी एकदेसी वृत्तीरूपे. सगळ्यांकच सोदता,
जाल्यार आपणाक स्वताक विसरता. ते वृत्तीरूप जरी पाहिले तरी काहीच नाही राहिले, प्रकृती निरासे अवघेच गेले विकारवंत. अशी सगळं स्वतः पळयल्यार ताका भितर कल्लेंच ना. जाल्यार हांव कळटा सगळ्यांक आमी परीक्षा करता ती, पण स्वताक पळयनात. कळ्ळें? स्वताक अजिबात पळयनात, लक्षांत राबना आमकां. तशी आत्मपणान सर्वांग शोध घेवची ही माहीत आसा. जाल्यार सगळ्यांक शोध घेतलो तो आपण स्वता अक्कल पळयना. एक एक म्हणटा ते हाजे वेळार मोजतात, माती मोजतात कितले जाण आसात. ताणें स्वता कावंट करनी जाल्यार 10 लोक आशिल्ले 9च कशी. कोण एक जुगुळ्ळेलो हांवची, पण हांव स्वता कावंट करना. तशी तांगेल्यांतलोच हांव एक, पण तेवे परमात्मा हांवें परमात्मा हें जेन्ना आसता. हे वृत्तीरूप जरी पाहिले तरी काहीच नाही राहिले, प्रकृती निरासे अवघेच गेले विकारवंत. उरले ते निखळ निर्गुण विवंचिता तेची आपण ऐसी, हे परमार्थाची खूण अगाध आहे. फळ एक आपण एक ऐसा नाही हा विवेक, फळाचे फळ कोणी एक स्वयेची होईजे. फळ जाल्ले, बीज अंकुरले, बीज वाढले, रोप वाढले, एका बीजा पोटी फळे कोटी, जन्म घेती सुमने फळेचे. तशी इतलं फळ, पण त्या फळची जर हांव जालो तरी कोणाक विचारचें, कोणाक पळोवचें, कल करचें. अशें सगळे जाण दिसता आसता ती. जाल्यार हा खेवें दिसता आसता की आपणय फळ आसा. ताका फुल्ल की फळ की ताजो परमळ दिवंकी, कोणाक खावच्या दिवंकी तो स्वता विचार करना. लोक ताका ताण घेवन ताजेर फिदा जाता ती, ताका फायदो घेता ती, ताका उपयोग करून घेता ती. आनी हांव स्वयं खुशीने दित वता. न्हंय जशी व्हांवता न्हय, सगळे खड्डे भरता वचा. ती कोणेच सांगना ते खड्डे बरे म्हणून ना. रंक होता राजा झाला, बरे पाहता प्रत्यय आला. रंकपणाचा गलबला रंकी करावा. एक अगदी गरीब भिकारी आशिल्लो, ताका पयलेच रायाने ताका कळटा ताजेर मोग घाल की. एक चारडाक ताका दत्तक घेतलो आनी ताका राय केलो. तो राय जालो कडे ताका भीक मागच्या लागतवे ना. वेदशास्त्रे पुराणे नाना साधने निरूपणे, सिद्ध साधू ज्या कारणे नाना सायास करीती. हे जे वेदशास्त्र पुराण शास्त्र प्रचिती गुरु प्रचिती हे सगळं करता ती, साधन निरूपण ऐकत करता ती. जाल्यार जेन्ना ते ब्रह्मरूप आपणची आंगे, सारासार विचार प्रसंगे, करणे न करणे वावुगे काहीच नाही, करची कले भरनीची. रंक राज आज्ञेसी भ्याले. तो गरीब आशिल्ले, तो रायाक भितालो, रायान म्हाका हें केल्यार कले शिक्षा केल्यार म्हूण भितालो. जाल्यार ताकाची दत्तक घेतलो. ते मगण दिसली चेडू, रायान ताका दत्तक घेतलो. तेची पुढे राजा झाले. मग ते भयेची उडाले रंकपणा सरीस, गरीबपणाची गरिबीची तागले हेंची गेले ते फिलिंग गेले. तशी आमगेले मरणा भंय तशी वता. वेदे वेदाज्ञेने चालावे, शास्त्रे शास्त्र अभ्यासावे. हें कशें करचें? शास्त्राने शास्त्राचो अभ्यास कशें करचो? वेदान वेदा प्रमाण चल म्हणून कशें सांगचें? वेदच आसत. तीर्थे तीर्थास जावे, तीर्था जागेर आसत. तांणी खंय तीर्था वचचें? कोण्या प्रकारे? अमृते सेवावे अमृत, अनंते पहावा अनंत, भगवंते लक्षावा भगवंत कोण्या प्रकारे. आम्हीच भगवंत जायना पडे. आमगेलं आत्मज्ञान आम्हीच भगवंत आसत हें प्रत्यक्ष ज्ञान जायना पडे. आनी दुसरं भगवंत सोदूक दुसरे कडेन वच का म्हणना. सगळे कडेन तोच दिसता. एक नमने प्रेम उक्कून येता. संते असंत त्यागावे, निर्गुणे निर्गुणासी भंगावे, स्वरूपे स्वरूपी रंगावे कोण्या प्रकारे. कल खातीर कशी रंगचें? हांव म्हाकाच मेकअप करून घेतले काडणे पळोवंक लागता. जर सगळे कडेन हांवच आसा, कोणा मेकअप करचो? अंजने ल्यावे अंजन, दोळ्यांत काजळ घाले. ते सगळं काजळ सुद्दां पयलें घाल्लेलेंच आसा रामरूपाचें. धने साधावे धन, निरंजने निरंजन कैसे अनुभवावे. एकांतांत एकांत, निरंजना निरंजन, सगळे नमुन्याचे आपण स्वये जाहला अंगे. ते काय करावे? साध्य करावे साधनासी, ध्येये धरावे ध्यानासी, उन्मने आवरावे मनासी कोणा प्रकारे. मन हें वर्णीची. मन आमकां मायेचें रूप तें मन दिल्लें अंतकरण. ताजे वयर सगळे बरे वायट संस्कार गेले. आत्म फ्री जालो. मनाचें उन्मन जालें म्हळ्यार मनच वर्णी. मागीर हें करकी तें करकी, साध्य करकी साधन करकी, ध्यान करकी कल्ल करूं हें कोणाक विचारचें? मनाक कशी आवरचें? कोण्या प्रकारे? श्रीराम
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे स्थितिनिरूपणनाम समास दशम श्रीराम. हे स्थितिनिरूपण नाम म्हणजे अशी आमगे स्थिती जावंक तावळी प्रथम बहिरंगान आमी मनापासून साधन करपाची गुरु रुपाने आणि खंय खंय अनन्य जावन करता. खंय आमी वत्ता थंय आमगेलोच गुरु दिसता. एक गुरु, एक नाम, एक तत्व. व्यक्ती पळोवची ना, तांकां आमगेले गुरुंगल तत्व दिसता. तशी म्हळ्यार ते मार्गदर्शन जरूर करता तेन्ना मेळटा. आणि ह्या हातूंत आमी आतां घरा या एक जाल्लो आज दशक एक पूर्ण जालो, 9 दशक. फायदो न्हू 10 दशक सुरू जाता. हाय म्हळ्यार पर आसा क्लास. आतां आमी हें सगळें जावंक म्हणून गुरुंगल प्रार्थना करुया. ते रामाल प्रार्थना करता. जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी. दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी. दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी. दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. मंडळी, हे समर्थांनी घडवून हाडलेले तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया रे. कर ले जगत से प्यारो बंदे, कोई नहीं है पराया रे. तुझ में राम. हो मेसेज तांणी आज दिला. तरी आणि ही प्रार्थना केल्या की आमकां ती आमगेल भावना जावो म्हणून. हे विवेचन पुष्प आमी श्री समर्थांगेल चरणाचेर, हृदयस्थ परमात्म्यागेल चरणांचेर अर्पण करुया. आणि म्हणुया, नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.